नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। भोमा हायवे रुंदीकरणांत फकत 4 घरां वतात। 64 घरांक आयिल्ल्यो नोटीशो आपोआप रद्द जातल्यो। भोमाच्या प्रश्नावयल्यान राजकारण नाका, बायपास अशक्यूच, पीडब्ल्यूडी मंत्री निलेश काब्रालान केलें स्पश्ट। कोंकणी आता फकत राज्य पावण्यारूच न्ही जाल्यार देश पावण्यार फाकल्या। मुख्यमंत्री म्हणटा कोंकणीच्या विद्यार्थ्यांक परजळीत फुडार। म्हजे आनी आमदार दिगंबर कामतीचे संबंध घटमूट म्हणीत नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिवपाचे वक्तव्याचेर नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकाराचे घुमजाव। करमळे मांडवी न्हंयेत हातपाय बांदून उडयल्ली सापडली कूड, खुनाचो दुबाव। मडकय एका स्कुलांत 14 वर्साच्या चलयेचो पी सरा कडल्यान विनयभंग, चलयेचेर मानसीक परिणाम, स्कुलांत वचपाचे बंद। आनी सोमारच्यान केपें गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकपाक सुरू। सोमाराय लोकांची सर्ती खातीर मोठी लायन, विद्यार्थ्यांची गैरसोय, सपनांच्यो लायनी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। भोमा हायवे रुंदीकरणांत फकत 4 घरां वतात। तांकां सरकार जमीन आनी आर्थीक मोबदलो दितले। मात भोमाच्यान बायपास शक्यूच ना म्हणपाचे पीडब्ल्यूडी मंत्री निलेश काब्रालान सोमारा स्पश्ट केलें। ह्या प्रकरणात राजकारण जावपाक फावना अशें मंत्री काब्राल उलयलो। भोमा गांवांत हायवेच्या रुंदीकरणा खातीर नीस मारला। हे निसा भितरलीं घरां रुंदीकरणांत वतलीं, निसा भायलीं वचचीं नात। भोमा गांवांतलीं 64 घरां आनी देवळां निसा भायर पडटात, तांकां हात लावचे नात अशें स्पश्टीकरण भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिलां। ह्या विशयाचेर राजकारण करून लोकांची दिशाभूल करपाचो यत्न चल्ला असो आरोप काब्रालान केलो। भोमा गांवच्या लोकांक स्पश्टीकरण दिवपा खातीर काब्रालान ड्रोना वरवीं मॅप दाखोवन प्रेझेंटेशन दिलें। जर कोणाच्या मनात दुबाव आसत जाल्यार ताणें आपल्या कार्यालयांत येवन दुबाव पयस करचो असो उलो काब्रालान मारला। 1992 सरकारान प्रकल्पा खातीर भूसंपादन केल्लें। त्या सुवातेर अतिक्रमण जालां तें काडटले। जी फकत 4 घरां वतात तांकां जमीन आनी अर्थीक लुकसाण भरपाय दितले अशें काब्रालान सांगलें। ज्या 64 घरांक नोटीसी आयल्यात त्यो नोटीशो प्रक्रियेच्या निमणे टप्प्यांत आपोआप रद्द जातल्यो अशें काब्राल सांगता। खंय तरी अजूनही नाकारलेले विषय चलतात। म्हाका दिसता चडशे हे विषय जे आसात पॉलिटिकल विषय आनी तूं पॉलिटिक्स हाडचें न्ही अशें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव त्या पॉलिटिशियनाक रिक्वेस्ट करता। कित्याक एक लक्षांत हाडपाक जाय की डेव्हलपमेंट हे आख्खे गोंयभर जावपाचें आनी लोकां खातीर जाता। आनी आयचो हो जो प्रेझेंटेशन आसा फक्त भोमा विलेज म्हणजे भोमा विलेजीन जो खंय तरी लोकांक आनी समाज लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता। ही भोमा विलेज ही ग्रीन लायनी जी आसा हे आनी रेड लायनी आतां एक्विशन जे आसा ही रेड लायनी भितर एक्विशन हे सगळे रेड लायनी दिसता पळय हांगा कांयच घरां तुमकां कांय दिश्टी पडना। देवळां जी आसा पळय ही घरां आसा पळय आनी हो रस्तो आहा। रस्त्याचे हे मातशें सुपर इमर्ज करता जाल्यार मातशें वयर सकयल 4 सेंटीमीटर जाल्यार हांगाच्यान एक्विशन जाता। हांगाच्यान एक्विशन जायना। ही खंयचे घरां वचना। नंबर 6 जर तुम्ही ही सर्वे बाउंड्री दिश्टी पडटा पळय ही सर्वे बाउंड्री आनी ही सर्वे नंबर 6ची सर्वे बाउंड्री हांगा वयता म्हूण ही रेड लायनी जर दिसता पळय हे एक्विशनाक घातला हांगा न्ही एक म्हणटा हांगा न्ही ती 64 घरां खंय तर ती हांव मागीर प्रश्न मागीर घेतलो सगळे एक प्रश्न म्हाका विचारलो प्लीज। ही जी आसा ही घरां तेंचे 1 कोटीना कितें येयले तुमकां सांगलें। सर्वे नंबर 6 हो पीस असो वयता सर्वे नंबर आनी हांगा एक्विशन जाता। हांगा घरां ना हांगा एक्विशन जाता हांगा जायना। हांगा आमी कांय एक्वायर करना पळय ही तांबडी लायन खंय आसा आनी एक्विशन खंय लायना ही एक्विशन लायन ही देवळां आमची। एक हे म्हाका दिसता म्हादेवाचें देवूळ आनी हे सत्येचें देवूळ ही जी बोवाळ करता पळय हे 2 देवळांची नांवान घेवन ते करता पळय एक्विशन आमी करता पळय हांगा हे सायडीन एक कुडको एक्वायर करना आमी आनी ही एक्विशन लायन ही एक्विशन लायन ही तांबडी दिसता पळय ही एक्विशन लायन आनी ती 4 घरां वयता म्हणटा पळय
ती 4 घरां पळय 1 2 3 4 ही 4 घरां वयताली पळय. आतां तितू भितर ही जी एक्विशन तुम्ही लायन पळयता ते सगळे एखादी थोडी घरां आशिल्ली पयलीं मोडलेली आसा. हांगा ना घरां ओमकार कोणी फॅमिली घरां मोडलेली आहा हांगा एक्वायर करता पळय हांगा. आनी हे पळय ही एक्विशन लायन जी आसा ही रेड आसा पळय ही आतां फ्रेश एक्विशन लायन आनी ही ग्रीन जी आसा हे दिसता पळय तुका कोण ही आख्खी ग्रीन आसा पळय ही ग्रीन लायन आसा पळय ही 1992 एक्वायर केल्ली आनी हितू भितर एनक्रोचमेंट दाखयता तुमकां खंयची मोडटा ती. ही 92 एनक्रोच केल्ली 92 एक्वायर केल्ली आनी एनक्रोचमेंट खंय आसा दाखयता. हे एनक्रोचमेंट हितू आमी एनक्रोचमेंट आतां आमी काडपाचें आसा. ही देवळां क्रॉस करून हांगा खंय तरी एलिवेशन वयर आसा थंय आमी टच करतले. सो हांगा फ्लायओवर येतलो हांगा कोणाची घरां वचना काय वचना कोणी क्लियर सांगलें आनी कोण कितें हांगा दिसता पळय बारीक बारीक दिसता पळय हेंचे खातीर हे आतां एक्विशन करता. पूण तेंचे खातीर बोमा पंचायत ही पळय बोमा पंचायत हो भायर असो जावं येतलो असो भायर जावं येतलो हांगा आमी हांगा ताका रिहेबिलिटेशन करतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कोंकणी आतां राज्य पावण्यारूच उरूना जाल्यार ती आतां पुराय देशांत फांकीवंत जाल्या. कोंकणी विशय घेवन शिकपी भुरग्यांचो फुडार आतां परजळीत जाला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. सांखळेच्या कोंकणी केंद्रात 27वे शंकर भाणारी यादस्तीक सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले. कोंकणी विशय घेवन जी भुरगीं फुडें शिकतात तांचो भविश्य जो आसा हो फुडार खूब बरो आसा आनी निश्चित रित्या तांकां खूब बऱ्या पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ह्यो सातत्यान गोंयांत आनी पुराय देशांतूय बी तांकां एवेलेबल जातल्यो. ज्या अर्थी आमची भास आज फक्त गोंया पुरती उरूंक ना ती देशांत आनी गुगलांत म्हणजे पुराय जगभर कोंकणी भास ही पावल्ली आसा. राजिनामो दिता म्हणपी मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकाराचें आतां घुमजाव. आपणे आनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन एकठांय बसून खंय जे कितें प्रश्न आशिल्ले ते चर्चेन सोडयल्यात म्हणून शिरोडकाराचो दावो. मडगांव पालिकेच्या कामांनी आपल्याक विश्वासात घेनात. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आपल्याक कुशीक दवरता अशें म्हणीत राजिनामो दिवपाची भाशा करपी नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकाराचे निमणे घुमजाव. आमदाराचे आनी आपले संबंध पेड्ड्यार जावंक ना. हांव मातसो तिडकल्लो म्हजी तिडक हांवें उलोवन दाखयली. तातूंत वायट कितें आसा काय म्हण दामोदर शिरोडकाराचो उरफाटो प्रस्न. आमदारा बरोबर बरें ना अशें हांवें केन्नाच म्हणूं ना. ना कशें आसा शेनवाराची एक म्हजी मिटींग जाली पळय नांगडलान चीफ ऑफर. खरें म्हळ्यार हांव म्हजे कलीग कावन्सिलर राजू नायका बरोबर च्या मारपाक गेल्ले कळ्ळें न्ही. इनफॅक्ट म्हळ्यार भायर जेवणाक गेले अशें म्हळ्यार जाता कळ्ळें. थंय म्हाका 1-2-3 फोन आयले म्हज्या स्टाफाचे की नानोटेला मिटींग चालू आसा ची तुमी CP तुमी येना काय अशें म्हण त्या मिटींगेक. आमी कसली मिटींग सगळें थंय मागीर म्हाका कळ्ळें थंय चीफ ऑफिसर आशिल्लो ME आशिल्लो सगळे जे आशिल्लो सगळे बाकी कोण कोण सगळे स्टाफ आशिल्ले आनी आमदार मिटींग आतां म्हाका मातशें तें हर्ट जालें कित्याक चेअरपर्सन मडगांवचे तर म्युनिसिपालिटी इश्यू थंय समज करतात आनी समज इश्यू डिस्कस करता आनी चेअरपर्सन ना म्हणटकीर म्हाका मातशें हर्ट जालें. त्या दिसा हांवें आमदाराक फोन केलो बोल ना बेश्टेच्यान हांवें म्हणलें विदावट चेअरपर्सन तर म्युनिसिपालिटी इश्यू तर आमदारच मिटींग जाता भायल्या बऱ्यान म्हाका समज कळना जाल्यार मागीर म्हाका पर्सनली कितें दिसलें तें एज अ तुमकां सगळ्या प्रेसाक खबर आहा हांव एज अ चेअरपर्सन हांव कितें काम करता ना तें तुमचें सगळें तुमचे नजरे मुखार आहा. म्हगेलें सगळें व्हायट पेपराचेर म्हणटा तशें. सोमारा शिरोडकारान नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिवपाचेर विधान केल्ले. दिगंबर कामत मात सुशेगाद आशिल्लो. घडये दिगंबराक नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकाराच्या चुट्टेच्या स्वरुपाची कल्पना आसूये. पण म्हाका मातशें इतलें हर्ट जालें की मिटींग जाली आनी ताजे नंतर म्हाका चीफ ऑफिसरांनी म्हाका कोण आयलें की प्रेसां बातमी आयल्या की चीफ ऑफिसरान सांगलें की थोडे अशें डिसिजन जालें आनी अशें कळ्ळें न्ही. म्हाका तातूंत इश्यू काय ना म्हाका सांगलें ना म्हणजे जस्ट आनी ताजे पयलीं 12 हांव म्हज्या वॉर्डाक इन्स्पेक्शनाक म्हज्या आमदाराकूय मेळ्ळा न्ही. 12 वरांचेर म्हज्या वॉर्डाक सेंट जोसेफ स्कुला कडेन जें डेव्हलपमेंट ग्रांट सिनियर काम केलां पळय तें आमी इन्स्पेक्शन केलां सगळें. थंय चीफ ऑफिसर आशिल्लो ME आशिल्लो. आतां मागीर एका मागीर काल म्हाका दनपारां म्हज्या आमदारान कॉल केलो म्हणजे आमदार म्हाका नानोटेलाकूच मेळ्ळो खंय थंय कितें फंक्शनां आयिल्लीं दिसता मागीर थंय म्हाका मेळावेलो आशिल्लो. म्हजे वर्करी आशिल्ले बाय थंय महेशी थंय आशिल्लो कळ्ळें न्ही. म्हजे वर्करी
महेश तो कितें आपल्या कामाक येयल्लो काय म्हाका खबर ना, पूण तो महेशी तें आशिल्लो म्हजे वर्गां हांव ताका क्लियर सांगलें, म्हाका मातशें हर्ट जालें. हांवें म्हजें सदांच आमदार सांगलां हांव निश्ठावंत म्हणून तुजे बरोबर आसा, तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. आतां तुमी प्रेसवाले सगळे पेपरांचेर बरयतात दिगंबर कमितो उजवात, दिगंबर कमितो उजवात म्हणून तुमी पत्रकार भावूच म्हजे बरयतात. तुमकां खबर आहा हांव कितलो सिन्सियरली मनीस तो, सिन्सियर वागता तो ताजे कडेन. म्हाका मातशें हर्ट जालें कितें जाता थोड्यांक म्हाका मेन म्हळ्यार म्हाका रोखडेंच म्हजे सगळे सेंटिमेंट्स हाडटा. हांव कितें जो निश्ठेन काम करता पळय मनीस, तेजे निश्ठेक मरे सेंटिमेंट सदां हालता, म्हणजे मनान सदां दुखता, मन निश्ठा हालता. आतां कितें मनशाक एक राग येता, हें आमी त्या रागार मनीस कितें उलयता, कळ्ळें न्ही. म्हाका तें हर्ट जालें, आय एम वेरी मच हर्ट टुडे दॅट डे. पूण कितें आसा आतां आनी काल क्लॅरिफाय केलें न्ही, कळ्ळें न्ही. राग गेलो अशें म्हणत रे, राग म्हणजे कशें आसता पळय, प्रत्येक संवसारांत मनीस जल्मा येता मनशाक राग येताच. आतां ती थोडे राग सोडून भितरल्यान घुसपुटून मरतात, कळ्ळें न्ही. आमी इतलेंच केलो जें म्हाका मनाक खंत भोगलो तो हांवें खंत तूं ओपन करून दाखयलो. राग दाखोवप न्ही, भितर येवन मनाक घेवन घुस्मून मरचे पेक्षा की हांव फॅमिली आशिल्लो भुरगो, हांवें म्हणजे जस्ट ओपन करून दाखयलो. म्हणजे आनी कोणें तरी एक हें घातलां की हांव सीओ आमकां अत्यंत बरो मनीस, सीओचेर डिस्प्यूट बिस्प्यूट ते सीओचेर तुमी कोणें कितें. शेनवारा सांजेर मडगांव नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सोडिल्लें रॉकेट मडगांव पावता म्हणल्यार पालवलें. दिगंबर कामती बरोबर काल ताजी बसका जाली आनी ह्या बसके उपरांत तांची जे विवाद आशिल्लो तो मिटलो अशें ताणें आतां जाहीर केल्लें आसा. आपल्याक कॉन्फिडन्साक घेतना म्हूण आपलें मन दुखिल्लें आनी आतां आमदारान आपल्याक सगळें क्लियर केलां. आयच्यान आपली काम करपाची स्टायलूय बदलतली अशें दामोदर शिरोडकरान सांगलां. मडगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरंग प्रभू मुलकणेकार. करमळे मांडवी न्हंयेत हातपाय बांदून उडयल्ल्या एकल्याची कूड सापडल्या. पोरणे गोंय पुलिशेन खुनाचो दुबाव उक्तायला. फुडलो तपास सुरू आसा. 4 दिसां पयलीं एक युपीचो नागरीक बेपत्तो आशिल्ल्याची कागाळ ताच्या भावान पोरणे गोंय पुलिशेन केल्ली. बेपत्तो आशिल्ल्या युपीच्याच तरणाट्याची ही कूड आशिल्ल्याचें कळटा. आयज करमळे मांडवी न्हंयत एक मिडल एज मनशाची कूड मेळ्ळी. ते कुड्याची अवस्था पळयत जाल्यार तेजे हात पाहले ते दोनूय एकी कडेन बांदलेले आनी एक व्हडलो फातर तेजेर बांदलेलो. एक जतनाय घेवपाक ही कूड उफेची न्ही भितरूच बुडोवन उरचें म्हणून. प्रथम अंदाज लायल्लो हो मर्डर म्हणून. आतां ओल्ड गोवा पुलीस ही केस आसा ही मर्डर म्हणून रजिस्टर करपाक आसा. हो मनीस खंय 4 दीस पयलीं मिसींग आसलो आनी हेज्या भावान आनी दुसरो कोण तरी फॅमिली वांगड्यान तेजी एक मिसींग कंप्लेंट फायल केल्ली आनी कंप्लेनीन म्हटलेलें हेजी कितें कोणाचे फॅमिली वांगडा आसात, फॅमिली भितर एक झगडी चलताली, कोफोसा जाताले, ताका लागून हेजेर कितें घातपात जावं येता ना त्या फॅमिलीन हेजेर घातपात घालून ताका मारलो असो येता. आतां फुडलो तपास ओल्ड गोवा पुलीस करतात आनी बेगीनूच हेजेर मर्डर म्हणून ही केस नोंद जावपाची आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. सोमारच्यान केपें कॉलेजीचे सुवातेत गणेश उत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकपाक सुरवात जाल्या. आयतारा हिस्पा भायर जाल्ले गर्देक लागून केपें गणेश उत्सव मंडळान लॉटरी विकपाक बंद केल्ले. तुमकां दिसतलें हे जाणटेले आनी खंय कॉलेजीन शिकपाक आयले म्हणून, पूण तशें ना. हांगासर विशय मातसो वेगळो आसा. हे लोक कॉलेजीन एडमिशन घेवपाक न्ही जाल्यार केपें गणेशोत्सव मंडळाची सर्त विकती घेवपाक आयल्यात. केपें गणेशोत्सव मंडळाची स्वार्थ घेवपाक दुसऱ्या दिसा शेकड्यांनी लोकांनी गर्दी केल्ली. स्वार्थ घेवपाक लोक सकाळच्यानूच लायनीन उबे आशिल्ले. कांय जाण जाल्यार उपाशी पोटाचेरूच स्वार्थ घेवपाक आयिल्ले. फकत दादलेच न्ही जाल्यार बायलां आनी भुरगीं लेगीत स्वार्थ घेवपाक लायनीत उबी आशिल्लीं. एके वटेन स्वार्थीक काबार जावपाचो भंय आशिल्ल्यान लोकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्ली. स्वार्थीक लाखांनी रुपयांची बक्षिसां आशिल्ल्यान उपाशी रावचे पडले तरी उपकारता, स्वार्थ घेवनूच घरा वतलो अशे मनस्थितीत दर एकलो लायनीन उबो आशिल्लो. लोकांनी केल्ले गर्देक लागून महाविद्यालयान येवपी विद्यार्थ्यांक बरोच त्रास जालो. स्वार्थ घेवपाक आयिल्ल्या लोकांचे गर्देंतल्यान वाट काडटना विद्यार्थ्यांक सामकेंच नाका पुरो जालें.
काल जे केपेचे जे गणेश उत्सव मंडळाचे जे सर्तीचे लॉटरीचे उक्तावण जाल्ले आणि खंय तरी लोकांची गर्दी पळोवन हांगा त्यो लॉटरी ज्यो आसा त्यो थांबयल्ल्यो विकपाच्यो आणि आयज त्यो केपे कॉलेजीचे ग्रावंड आसा थंय त्यो अरेंज केल्ले आसा. तरी सुद्दां पळोवंक शकता तुमी फाटल्यान कितलेशेच लोक लायनी आसा वतांक उबे आसा. हांगा कांय अरेंजमेंट ना कसलोच. तशेंच कॉलेज आसा खंय तरी प्रशासनाची जिम्मेदारी आसता. खंय भुरगीं शिकता भुरगीं येवपा वचपाची वाट आसा थंय खंय तरी गर्दी जावची न्हू. थंय पळोवंक शकता पार्किंग केल्लें आसा सगळ्याक. तशी गर्दी आसा भुरग्यांक येवपा वचपाक त्रास जाता. प्रिंसिपलाक वयतालो प्रिंसिपल म्हणटा की जाता तेन्ना आपूण पळयतलो आनी तशेंच कितें जालें जाल्यार आपणा कंप्लेन येयल्यार आपूण एक्शन घेतलो अशें म्हणटात. तशेंच हांगा पळोवंक शकता गेटीर कशे बायलो चिड्डता भुरगीं आसात तशेंच जाणटे लोक आसात ते कशे चिड्डतात ते. आनी लायन जी आसा 1 किलोमिटर पयस पावल्ली आसा. हांगा खंय तरी लोकां भितर भंय आसा की सर्ती काबार जातलो असो. पूण जे भायर येता ते लोक सांगतात की सर्ती काबार त्या खातीर लोक खंय तरी आनीकय आबूज जाता आनी खंय तरी धोक्कामुखी जाता. आनी हांगा सपोज कितें घडलें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल हें आजून कोणाक खबर ना. गोमंतक TV खातीर गौरी सतरकर. मडकय एका स्कुलान सरा कडल्यान विद्यार्थिनीच्या विनयभंगाची धक्कादायक घडणूक घडल्या. या सराचेर म्हार्दोळ पुलिसांनी सोमारा FIR नोंद केली. मडकय एका खासगी स्कुलांत विद्यार्थिनीच्या विनयभंगाची घडणूक घडल्या. धोकादायक गजाल म्हणल्यार शाळेत शिकपी PE सरानूच हें कर्म केलां. ताचे परस आनीक धक्कादायक बाब म्हणल्यार शाळेच्या वेवस्थापनान ही घडणूक चुपोवपाचो यत्न केलो. मात विनयभंग जाल्ली चली आनी ते चलयेची भयण मानसीक त्रासाक लागून शाळेक वचपाची बंद जाली. उपरांत ते पीडित चलयेन म्हार्दोळ पुलिशेंत कागाळ दिले उपरांत हें प्रकरण उक्ताडाक आयलें. जो मेरेन ह्या चलयेक न्याय मेळना तो मेरेन ओगी रावचे नात अशें RG पक्षान स्पश्ट केलां. यूथ प्रेसिडेंट आणि सगळे आमी RGPचे भुरगे हांगा आज खंय तरी जमल्यात. एक विशय आशिल्लो जे फोंडे तालुक्यान जे इश्कोलान एक वायट प्रकार घडलेलो आसा. म्हणजे आमी इश्कोल हें विद्येचें स्थान म्हणटात आनी जंय भुरगे घडटात म्हणटात थंयच हो वायट प्रकार खंय तरी इश्कोलान जाल्लो आसा. आनी हे वायट प्रकार जाला पळय एकदम निंदनीय आसा. हे खंयचेच इश्कोलान जावचें न्हू हें आमचें विजन आसा. आनी अशें जालें जाल्यार फुडें भुरगे इश्कोलान सुद्दां वचपाक भितले हें जावपाक जायना. आनी जाल्ल्या प्रकाराचो आमी सामको निशेध करतात आनी हेजेर जे थोरो इन्क्वायरी जावपाक जाय. म्हणजे खंयच हांगा राजकीय जावं बाकीचे कसल्योच प्रेशरायज गजाली जावपाक जायना. आनी हे विशयाचेर थोरो इन्क्वायरी जावन मॅनेजमेंटाचेरूय एक्शन प्लस कोण जो आमचो भुरगो सफर जाला तेकाय खंय तरी न्याय मेळपाक लागून खंय सगळे न्याय देवतेन वावरचे म्हणजे जे पुलीस बी आसा तेंच्यांनी वावरचे आमची अपेक्षा आसा. जेणे करून आज भुरगे सुद्दां इस्कॉलान वचपाक आपले भिवपाना आनी विद्याचें जें स्थान आसा तें अप्रिय उरतलें. म्हणजे जेणे करून आज हो अन्याय जाला तो खंयच आमी गोंयकार हे सोसून घेवपाक सोदिना आनी हो सोदचेकूय ना. आनी हेजेर थोरो इन्क्वायरी जावची इतलेंच आमचें फुडलें मत आसा. हॅरेसमेंट जावं मॉलेस्टेशन हे जेन्ना इन्सिडंट जाता तेन्ना जे तकलेर बसता पळय ते सगळ्यांक येता. आनी आयज जेन्ना ती कंप्लेन ते चली भुरग्यां धाकटे चली भुरगे आशिल्ले ते मायनर चली भुरग्यान कंप्लेन मॅनेजमेंटा कडेन केल्ली. जवळ जवळ म्हयनो उलटोन गेलो पूण व्हडलीशी एक्शन कांय जावना. आयज अशी परिस्थिती येयल्या की ते चली भुरगें आसा आनी तेजी भयण ते स्कुलाक वचपाचें बंद जाल्लें आसा. तरी सुद्दां तो थंयचो जो PT सर आशिल्लो तो आजून थंय स्कुलाक येता आनी तेजेर कांयच व्हडलेशें आयज बरें जावना. एक लास्ट ऑप्शन एक लास्ट होप म्हणून ते चली भुरगें स्वताचे हँडरायटिंगान आयज कंप्लेन म्हाड्डोळ पोलीस स्टेशनाक केल्ली आसा. आनी आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्सान तांकां सपोर्टूय केल्लो आसा. आनी ही केस स्ट्रॉंग घेवपा जाय आनी हे केसीन भरपूर तांकां न्याय मेळपा जाय. हेका लागून आमी हांगा येयल्ले आनी तांकां रिक्वेस्टूय केल्या. खासदार आसा श्रीपाद नायक तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता श्रीपाद भाऊ तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता कित्याक एक आयकलां की तेजें खंय तरी ते स्कुला कडेन सामकी स्ट्रॉंग नातें आसा म्हणून तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी भितर इंटरव्यून जावचें. कित्याक ह्यो केसी बारीक न्ही आनी हे भुरग्याचेर जो परिणाम जाता तेका लागून आमी मागतले की तेका कावन्सिलिंगूय जावपा जाय भुरग्याक. की आयज ती परिस्थिती ते केल्यार तेजे एकेडेमीक लॉस जातले जाता पूण फाल्यां सकाळीं तेजो विश्वास कोणाचेर उरपाना. स्कॉल म्हणल्यार सेकेंड होम आनी कसलें सेकेंड होम जालें भुरग्याक. इनोसेंट भुरगें कोणाचें तरी वाडटलें भुरगें खूब दूख लागता हें आयकपाक. आनी अशें जावचें न्हू. बेटी बचाव बेटी पढाव खूब नारे आयकल्या पूण तें खरें जाता काय ना हें आमी चिंतपाचें सगळें. जी गजाल स्कुलाची टिचरींनी सपोर्ट केले तेका
आनी ताका 6 दीस तेंच्यांनी सायन मारपाक बी दिवनाशिल्ले पीटी सराक. पूण जेन्ना ही गजाल मॅनेजमेंटा कडेन पावली तेंच्यांनी थंयच ती मिटोवपाचो प्रयत्न केलो. एक्चुली कितें आसपा जाय की मॅनेजमेंट स्ट्रॉंग रावपा जाय आसलें, भुरग्यां फाटल्यान स्ट्रॉंग रावपा जाय आशिल्लें. हेचे वयल्यान क्लियरली कळटा तो खंय तरी एक पॉलिटिकली आसा. आनी आयज कितें जालां सगळे कडेन कॉलेजींनी जावं स्कुलांनी मॅनेजमेंट आसा ते पॉलिटिकली मोटिवेटेड जाल्ले आसा. तांकां बाकीचें कांयच येना, तांकां अज्ञान मध्यान कांय पडलें ना. लोकांच्या भुरग्यांचे इतको सेन्सिटीव इश्यू आसा तरी सुद्दां तेंच्यांनी हितून भितर पडोन आयज पर्यंत ती केस हें जावंक जाय थंयच्या ते सोंपोवंक जाय आशिल्लें आनी तेंच्यांनी एक्चुअल कंप्लेन करपाक जाय तेजेर. प्रयत्न करता जाल्यार आमी स्कुलाचेर जावं आनी खंय मोर्चा व्हरपा फाटीं फुडें पळोवचे ना. कित्याक हे नारे हे एडवर्टायजी हे आमी खूब पळयल्यो. वाटेर वयता ते बॅनर व्हडले व्हडले पळयले जेचेर आयज करोडांनी पयशे वेस्ट केल्लो आसा. आनी ते हितूनच्यान जर तुमी हांगा बॅक करपाक शकना जाल्यार हेचो सगळो जबाबदार सरकार आसा. सरकारा बरोबर मॅनेजमेंट आहा सगळे. आनी तांकां आमी फाटीं फुडें हें करपाक पळोवचें ना. मागीर जे फुडले ते कोणाक जर एका एनजीओक मेळपाक सोदता जावं ते तेंचें डिसिजन ते आमी उलोवंक शकना तेजेर. जावं तेंच्या वांगडा आमी सदां आसतले हें आमचे परेन आमी सांगपाक शकता. म्हाड्डोळ पोलीस स्टेशनाचेर आज एक घटना घडली जी अशी की मडकय एका विद्यालयान की एक 9वे भुरगे शिकताले तेजेर विनयभंग केलो असो तेणी आरोप केल्लो आसा. तेज्या सरान पीटी सरान विनयभंग केल्ला असो तेणी तक्रार दाखल केल्ली आसा. FIR ह्या संदर्भात नोंदूय जाल्ली आसा म्हाड्डोळ पोलीस स्थानकाचेर. जेन्ना आतां जे भुरगे 9वेक आशिल्ले तेन्ना तेणी 9वेक जेन्ना आपली क्लास टिचरी सांगलें की आपल्या हिस्ट्री टिचरी सांगलें की आपल्याचेर अशेंच तेणी सरान केलां म्हणून. तेन्ना हिस्ट्री टिचरीन जेन्ना हेडमास्टरान मॅनेजमेंटाक सांगलें तरी मॅनेजमेंटान हेजेर कांयच एक्शन घेतली ना. आज जवळ जवळ ताका 2 म्हयन्यांनी ही आज तक्रार दाखल जाल्ली आसा म्हाड्डोळ पोलीस स्टेशनाचेर. जेन्ना पुलिसांनी तक्रार दाखल करून ताका विविध कलमां लायल्या. पोस्को कलमां लायिल्ले आसा, 354 लायिल्ले आसा, बाल हक्क कायदा तोय लायिल्लो आसा. जेन्ना तेजी शोधान पुलीस गेले जाल्यार तो तांकां पुलिसांक मेळ्ळेलो ना. संशयीत आरोपी जो आसा तो मेळ्ळेलो ना. पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकर. दैनिक गोमंतक आयोजित गोमंतक स्वास्थ्यम ह्या वार्षिक प्रश्न मंजुषेचो निकाल जाहीर जालो. ही स्पर्धा फाटले 90 दीस चलताली. जातूंत पयलें इनाम 10 ग्रामाचें भांगरा पदक साहिल गांवस हाका फावो जालें. दुसरें इनाम 2 घडयाळ्यो वंश गावडे नित्यम कुडव हांकां मेळ्ळ्यो. तिसरी इनामां सोहम शिरोडकर, दिया नायक, ऐश्वर्या चव्हाण हांकां मेळ्ळी. बक्षीस भेटवण सुवाळ्याक गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक आनी विलास सतरकर हे मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. भुरग्यांक ल्हानपणा पासून भुरग्यांच्या हातान पेपर आसपाकूच जाय. अर्धवट तरी भुरग्यांचो पेपर वाचपाक जाय. इतलो घरात नेम तयार करात आनी स्वता तुमी वाचून त्या भुरग्यांक सांगात. ताचेर चर्चा करप. गोंयचो मुख्यमंत्री खंयचो, तो खंयच्या पक्षांतल्यान आयला, तो गोंयचो मुख्यमंत्री कसो जालो. गोंयचो आमचे कडेन येदे व्हडलें टुरिजम आहा. तुमचे खूब लोक मांद्र्या किंवा त्या हालांतल्यान दर्यावेळे वयल्यान आयले आसत. टुरिजम म्हणल्यार कितें, आमचो पयसो खंयच्यान येता, हो पयसो खंय वता, तुमचे नागरीक म्हणून अधिकार कितें आसा, विद्यार्थी म्हणून चळवळ कशी आसपाक जाय, वर्गांत भितर तुमी खंयचे प्रश्न विचारपाक जाय. आनी हें इतलें न्ही तर तुमी शाळेंत वचून शिक्षकांक मुख्याध्यापकांकूय प्रश्न विचारपाक जाता की हें तुमी शिकयतात हें कित्याक ना. हें आज पेपरांनी हाजेर चर्चा जावपाक जाय. 10वेक खंयचे प्रश्न येतात. 10वेक प्रश्न जर पाठ्यपुस्तकाचे भायले आयले तर तुमच्या भुरग्याक कित्याक प्रश्न विचारपाक जाप दिवपाक कळपाक जायना. जाप कळपाक जाता. पण फक्त शिक्षण म्हळ्यार जे कितें क्रमीक पुस्तकां तें वाचप न्ही. ताजे भायरूय म्हळ्यार शिक्षक आनी तुमकां सामकें कळपाक जाय तुमचो भुरगो हो बरो नागरीक कसो जातलो. आनी बरो नागरीक जाता ताका सगळें ज्ञान हें आसपाकूच जाय. कारण लक्षांत धरात जी आमकां पळय फुडलीं भुरगीं बसल्यात न्ही तांकां आमी फक्त एक प्रायज दिवपाक ना. हांव तांकां भितर एक मंत्री म्हणून पळयता, एक सरपंच म्हणून पळयता, एक मुख्यमंत्री सुद्दां फाल्यां आमकां कदाचित हेच्या वरून करूं शकता.
जर मुख्यमंत्री जर याच्यातून जर मिळू शकतो तर त्याचं ज्ञान वाढवणं हे त्यांच्या पालकांचं जसं काम आहे तसं संपादकांचं काम आहे, वर्तमानपत्राचं काम आहे. तर मी तुम्हाला सगळ्यांना आव्हान देईन, तुमच्या घरात असं आधी म्हणत होतो स्वातंत्र्य युद्धात आमचा मुलगा पडणार नाही, सुभाषचंद्र बोस निर्माण व्हावा आपण तो शेजारच्या घरात. तुमच्या सगळ्या स्वप्नात आपल्या घरात आम्ही चीफ मिनिस्टर तयार केले. कोट्यांनी रुपया मोडून परवरे बायपासाचे सोबितीकरण केले. रस्त्याच्या दोनूय वटेन फुटपाथ घालपा सयत पुतळे उबारिल्ले, पूण पुतळ्यांची देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान तांची सामकीच अवतिकाय जाल्या. गोंय पायाभूत सुविधा उदरगत महामंडळान 8 वर्सां पयलीं हायवे आनी बायपासा मजगती सोबितीकरण केल्ले. फुलांची झाडां तशेंच गोंयचे दायज दाखोवपी पुतळे बसयल्ले, पूण सद्याक पुतळ्यांक झोपांनी वेग मारिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. तर आमी आसा आयज परवरी बायपास आसा नियर NH-66 नॅशनल हायवे लागसार परवरी हांगासर पुंडलीक नगर एक बरें ब्युटिफिकेशनाचें काम सरकारान केल्लें. पूण सरकार सगळीं कामां बरी करता, पूण बरी कामाक मेंटेनन्स करिना, ताका लागून ती इबाड जातात. एक एग्जाम्पल म्हणटा ते फाटल्यान आमचे पळोवंक मेळटा ते मॅनिक्विन्स. ह्या हायवे लागसार एक बायपास बांदलेलो आनी बायपासाचेर एक बरो फुटपाथ, वॉकवे, बसपा खातीर जागा, लायटी बिटी आनी सायडीसून झाडां बिडां लावन एक ब्युटिफिकेशन केल्लें. आनी गोंयचे दायज दाखोवपी हांगासर मॅनिक्विन्स पुतळे बसयल्ले. म्हणजे गोंयची दायज संस्कृती, नुस्तेकार, आमचे म्युजीक कितें ते अशें सगळे अशें दायज दर्शयताले. 8 वर्सां पयलीं GSIDCन हें काम हातांत घेतलेलें आनी हांगासर तेन्ना एक युनीक असो कॉन्सेप्ट हांगासर इम्प्लिमेंट केल्लो. पूण त्या कॉन्सेप्टा फाटल्यान मागीर कोणी लक्षच दिवंक ना. आतां पळयात तुमची हालत कितें जाला ते मॅनिक्विन्साची. ह्या मॅनिक्विन्सांक हांगासर जी झाडां झोडपां जाल्या ह्या झाडां झोडपांनी रेवोडा घातला. हांगासर क्लिनींग म्हणटा तें कांय ना आनी हे मॅनिक्विन्स मोडे कशे पडल्यात. आनी जेन्ना एक खंयचो बरो प्रोजेक्ट जेन्ना सरकार एक इम्प्लिमेंट करता ते इम्प्लिमेंटेशना फाटल्यान मेंटेनन्स म्हणटा तो खूब गरजेचो. मेंटेनन्साक पयशे मोडप गरजेचे, फक्त प्रोजेक्टाक पयशे मोडले म्हणून जायना. मेंटेनन्स खूब करप आनी जायते प्रोजेक्ट आसा ते मेंटेनन्साक लागून इबाड जाल्यात. गोमंतक TV खातीर परवरेच्यान समीप नार्वेकार. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेतां. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.